करशील आणि कितें तुमी आतां डिस्प्ले ना नवे SOP आयले पळय ताजे प्रमाणे प्रत्येक पॅसेंजराचे थर्मल स्कॅनिंग करपाक जाय अशें आशिल्लें पण ताणें एकच एंट्रन्स दवरिल्लें रेल्वे त्या सायडीन आनी ही सायड ताणें बंद केल्ली आनी कंट्रोल जायना तांकां स्टाफा प्रॉब्लेम आनी कितें म्हणून कलेक्टरान ऑर्डर काडली पयर ते म्हजे मरे आयले की आमी कितें जोडटाले कितें पॅसेंजर कोणी मेळटाले ते सगळे तांगे बंद जाले पडते एक 7-8 म्हयने एक्चुअली बंदच आहा ते तांकां एक नया पयशाचें उत्पन्न ना आनी आतां एक थोडे 7 काय 8 ट्रेनी येता थंय तांकां कांयच मेळना जाल्यार मागीर सारकें तांची परिस्थिती बिगडली पण हांव काल कलेक्टरा बरोबर मिटींग घेतली मामलेदार कलेक्टर ताकाय कलेक्टरान आपोवन हाडलो थंय डिस्कस केलें आनी कलेक्टरान सांगलें की ओपन करा आनी थर्मल गन घेवन तुमचो स्टाफ पोस्ट करा पुलीस बी कितें जाय जाल्यार स्ट्रीमलायन करपाक तांकां सांगलां ताणें PIन सांगलां आपूण हेल्प करता आनी फाल्यां सकाळीं 10 वरांचेर ताणें ओपन करपाचें ठरलां आनी जे पॅसेंजर येता तांकांय बीन तांकां ते करतले पूण आयज रेल्वेचो SOP म्हणटा काय कोण भितर येता तांकां कांय करा तें बरें आसा तें गन घेवन करलें टेम्परेचर आसल्यारूच प्रॉब्लेम तें नाजाल्यार काय पूण तांचे जेन्युइन प्रॉब्लेम सर पूण हांव मुद्दाम आज मामलेदाराक बी घेवन हांगा इन्स्पेक्शन करून आज ताणें सकाळीं डिसिजन घ्या म्हणटा त्या प्रमाणे आतां इन्स्पेक्शन जालें ते स्टाफ बी अरेंज करतात सांजचे मामलेदार कलेक्टर ऑर्डर इशू करतलो पयलींची आपल्याली ऑर्डर रिवोक करपाची फाल्यां सकाळीं 10 वरांचेर ते बंद